19 तारखेक सागर परिक्रमा 5 हे आमचे युनियन मिनिस्टर ऑनरेबल पुरुषोत्तम रुपाला येता आणि तितून जे सबंद गोंयकार नुस्तेकार जे आहा भाव आमचे त्यांचे गाणे आयकपाक आणि सेंटराकसून तांकां कितें मदत करू शकता. ऑलरेडी स्किमी सेंटराक सगळ्यो आहा, तुमच्या तितून त्यांचे ज्यो अडचणी आहा त्यो प्रॅक्टिकली तेणेन सागर परिक्रमा ह्या प्रोग्रामांत आयकून घेवन त्यो अडचणी सोडोवपाचे प्रयत्न करता. तेन्ना आमची मागणी आहा की आमचो जो प्रोग्राम आहा हो ते 19 तारखेक 8 सकाळचे वास्को जेटीर येतले, मागीर बायणा थंय वयतले, थंयसून 10 नामनोट्या हॉटेलांत प्रेस कॉन्फरन्स आसतलो. थंयसर ते एक्सपोर्टर्स आनी बाकीचे जे इंडस्ट्री रिलेटेड टू फिशरीज आहा तेजेर आसतले, लोकांचे गाराणे आयकतले. तेज्या उपरांत काणकोणा राजबाग तारेकडेन म्हणटा त्या हॉलान थंयसरूय लोकांक मेळटा, थंय फंक्शन आसतलें, थंय जाणून घेतले. आणि हे सगळें करता आसतना सगळे यंग जे फिशरीज भितर सरतात आणि जे बायलां सद्दां सगळे जे नुस्तें विकता बिजनेस हेंच्यांनी सगळ्यांनी येवचें आनी तुमच्या माध्यमान हांगा सगळ्यांनी ते फायदो घेवचो. आणि जे नैसर्गिक आपत्ती आमचे गोंयांत नुस्त्याचे आहा, कित्याक ह्या वर्सा आमचे जवळ जवळ 25% वाड जाल्ली आहा आणि आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटानूय बजेटी वाडून दिल्ली आहा आणि ती बजेट वाडून दवरल्या त्या वेळार सेंट्रल प्रायम मिनिस्टर मत्स्य सागर योजने अंडरय खुबश्यो स्किमी आहा. सकयल ल्हान तशेंच मोठ्या प्रमाणात डीप सी गोईंग बोटी आहा पळय तांकां पासून बऱ्यापैकी 40% सबसिडी आहा. एसटी आसत जाल्यार तांकां 50% सबसिडी आहा. आणि हे सगळे बऱ्यापैकी लोकांपर्यंत नुस्तेकारांपर्यंत जो धंदो करणाऱ्यांच्या पर्यंत पावपा खातीर आणि हो फायदो घेवपा खातीर आणि प्रॅक्टिकली सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या त्या मिनिस्टराच्या माध्यमान आमच्या युनियन मिनिस्टराच्या हितूनसून ते वयर वचून आनीक कितें जाय जाल्यार आमकां मदत करतली. हेज्या खातीर हांव आमच्या सगळ्या स्टेक होल्डरांक नुस्तेकार भावांक मागता की तेंच्यांनी आपले खरे गाराणे कितें आहा ते आमच्या केंद्रीय मंत्र्या कडेन ते मांडचे.